नर्सांक वैद्यकीय सिब्बंदीक सर्व स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या संद्यांक तूं राख आनी सांबाळ. हे पिडे वरवीं आपल्या माय गांवांक फाटीं येवंक कश्ट केल्यांक आनी कुटुंबां तावन पयस आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचेर तुजी दयाळाची दिश्ट घाल. दिसपरतो ग्रास जोडूंक पेसारतल्या सर भावा भयणींक फावो तो वांटो दाखय. पोटाच्या बुकेन कश्टतल्यांक बऱ्या मनाच्या मनशांचो आदार लाबोवन दी. हे मागणें आमी तुका करता. पिडेस्तांक गूण कर. तुका महिमा लाभयल्या तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन. दुसऱ्या दिसाच्या आत्मीक नवीकरणच्या कार्याक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत. आयचो विशय तुमी येदोळसो जाणात सर्वेस पर पिडाक गूण करचो देव. आयचो प्रधान याजक मनादीक बाब बॉनिफस पिंटो जिप्पू सेमिनरीन प्राध्यापक आनी आत्मीक निर्देशक. थोड्या वर्सां पयलें तो ह्या बेंदोरांत वस्ती करतालो. आमच्या फिरगजेंत मंगळ ज्योतीचो आदलो निर्देशक तो जावन आसलो. विशेष आत्मीक कार्यांक तशेंच मागणी आनी नियाळ तयार करच्यान तांचो विशेष वावर. आमच्या आत्मीक नवीकरणाच्या 7 दिसांचे विशय ताका जोगतीं वाचपां आनी सर तयार करूंक आमकां तांणी मस्तकुमो केल्या. तांच्या सेवेक आनी आज मिसाचें बलिदान भेटोवन आयच्या विशयाचेर नियाळ दिवच्या तांकां आमच्या सुमेसांच्या नांवीं आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या वावराक सेवेक देव बेसावांनी बरो म्हूण मागया. आयच्या स्पॉन्सरां खातीर मागोवंक उडास दवरया. लोवर बेंदूर पयल्या वाड्याचे एका दानीन स्पॉन्सर काण गेला. आयच्या मिसाचें प्रमुख तेसांव दितात जोडीत मस्करेनस तांचे खातीर मागोवंक उडास दवरया. तशेंच आयच्या मिसाचीं तेसावां फ्रांसीस डिसोजा, मर्लिन पिंटो, फादर पॅट्रिक रॉड्रिगस, बेसिल जेम्स फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या खातीर भेटोवचें जावन आसा. आयची लितुर्जी चलोवन व्हरतात CL सांदे. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. लितुर्जी अर्थ बरीत करूंक वावुरच्या आमच्या गायन मंडळीक देव बरें करूं. कोविड-19 सेफ्टी समितीच्या मुखेल्यांक स्वयंसेवकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आत्मीक साधनाक सहकार दिला सुमेस्तांक देव बरें करूं. तुमकां सुमेस्तांक एक बरो नियाळाचो दीस मागता. एक जाण कुटुंब पवित्र नवान तुझ्या सोम्या आमी आयल्या. भावा भयणी भक्ती जेवणा तुझ्या हजर आमी जाल्या. उंडो मोडून वायट संस्कारून आदेश तुजो पाळटा. काळजा मोनान एक जावन जिली सर्वांमी अत्रेता. जेवण सोम्या तुझे पोषण जिविताचे अमर जिवी दिवचे.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्ताती मोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो, बसत्याव आमचे फिरगजेचो पात्रोन, ताका आमी आमच्या भक्तीपणांत पिडेस्तांचो वैज वा फेस्त पिडा पयस करतलो सांत म्हणून मान करता. ताका समर्पण दिल्ली ही फिरगज 106 वर्सां संपयतना ताच्या मजतीन देवा बापान जेजू क्रिस्त मरिपात आमचेर वतलेल्या सर आशिर्वादांक अर्घ दिवंक हांगासर आमी आसा. आमच्या भोंवतीचें वातावरण तितलें बरें ना, पिडेस्त जालां. हे वरवीं एका रितीची भिरांत आमकां दोसता, भें आमकां दोसता. ह्या वेळार आज आमी नियाळचो विशयी ही सगळी पिडा गूण करता एकलो मात्र देव. देव आमची पिडा गूण करता हो आमचो भावार्थ. हांगा असले आमी सगळीं आनी आमी हर एक न्ही एका वेळार एका पिडेन कश्टल्ल्या आसा, पिडेन पडुल्ल्या आसा. पूण आज आमी सगळीं भलायकेन आसा तर आमकां कोणें गूण केल्लें? त्या देवान. देखून देव पिडा गूण करता म्हणल्यार साक्षी कोण? तूं आनी हांव. देखून आमी सर्व देवान आमकां गूण केल्ल्या खातीर अर्घां दिता आसतना सगळ्या संवसारांत विस्तरणाची पिडा देव उमटून काडून दी आनी आमी समेस्तांक भलायकेन जियोंक फावो करून दिवन मागता आसतना हे दोळस्तू पिडेस्त जाल्ल्यांक, आस्पत्रेंत आसल्ल्यांक, सेवा करतल्यां खातीर आमी मागया. सर आस्पत्र्यां खातीर, थंय आसच्या वैजां खातीर, नर्सां खातीर, सेवा दितल्या समेस्तां खातीर मागया. सर्वां बऱ्या भलायकेन जियोन सुरेस्परा देवाची स्तुती करून दीत म्हणी ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आनी आतां हें मीस फावो ते रितीन भेटोवचे खातीर आमकांच आमी तयार करया. एक घडी भर आमच्या दोळ्या आमी दांबया. सोम्या मुखार उबी आसा म्हणल्यार उडा आसा काडया. पुत्रांनी खरण्यांनी चिंतनांनी आमी केल्ल्या पातकां खातीर दूख पावया आनी बापा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागया. सांगाता आमी मागया. हांव पातकी चड पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुण्याव उसारून सांगता. मोणान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच हांव कुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पळा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, तुज्या उतरा पासत आनी जेजूक साक्षी दिवचे खातीर भगेवन बसत्यान तुज्या रक्त साक्षान आपलो जीव दिवंक पवित्र आत्म्याच्या बोळान तुवें घट केलोय. तुवें उगडापी केल्ली भावार्थाची सतां कालतेपणान मानून घेवंक आनी आमचो भावार्थ सभे मजर तिराण उसारूंक त्याच पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां फावो कर.
आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी हेजेकिया पिडेन पडलो आनी तो मरणाचे तनीर पावलो. आमोजाचो पूत प्रवादी इजाया ताच्याशी आयलो आनी तांणी ताका म्हळें, अशें सांगता सर्वेस्पर, तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाल, कित्याक तूं मोर्चार आसाय, तूं वांचो नाय. हेजेकियान आपलें तोंड वणटीचे कुशीन परतिलें आनी सर्वेस्परा लागीं मागणें केलें, सर्वेस्परा, हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्लां आनी हांवें तुका मानवता तें केलां म्हूण उगडास दवर. आनी हेजेकिया व्हडल्यान रडलो. इजाया मदल्या आंगणांतलो वेच्या आदीं सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकोंक मेळ्ळें. पाटी वच आनी म्हज्या लोकाच्या फुडाऱ्या हेजेकियाक सांग, सर्वेस्पोर, तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलां आनी तुजीं दुकां पळयल्यांत. हांव तुका बरो करतलो. 3 दिसांनी तूं सर्वेस्पराच्या मंदिराक वेतलोय. तुज्या जिविताक हांव आनीक 15 वर्सां सडयतलो. त्या भायर तुका आनी ह्या शहराक हांव असिरियाच्या रायाच्या हातांतली सोडयतलो. म्हज्या पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांव हें शहर राखतलो. इजायान सांगलें, अंजुराचो लेप करून हाडा. तांणी तो हाडलो आनी रायाचे केसोळेचेर पुसलो आनी राय बरो जालो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. Servis आमचो देव आमकां सांबाळटा, आपल्या घराराचो तो उगडास दवरता. सर्वेस्पराक वाकना नाव ताचे हरसिया, परसामोदे ताची कर्या परगट पासारा. ताची जर महत्कार्या तुमी वर्णून गाजया, ताका तुमी गितां गाया होगली कोसारा. सर्वेस्परस आमचो देव आमकां सांबाळटा, आपल्या घराराचो तो उगडास दवरता. ताच्या पवित्र नांवांतय अभिमान तुमी भोगा, ताका सतेली सर्व तुमी संतोषान भरा. देवाचे व्हड पोतवेसो अस्रो तुमी सर्व घेया, ताका तुमी गितां गाया होगली कोसारा. सर्वेस्परस आमचो देव आमकां सांबाळटा, आपल्या घराराचो तो उगडास दवरता. सर्वेस्परस आमचो देव आमकां सांबाळटा, आपल्या घराराचो तो उगडास दवरता. Alleluia, 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 Alleluia. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती भागी, कित्याक सर्गीचें रास खरेंच तांचें. Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमच्या सोवे असो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. पेले तडीक उतरतस ते गेनजरेत गावाक पावले. तडीक लागून माचव्या वयले देंवतास लोकांन जेजूची वळख धरली आनी लोक सगळ्या गांवांत थंय हांगा वचून तो खंय आसा तें आयकून पिडेस्तांक तांच्या हांतुळणा समेत उखलून व्हरूंक लागलो. जंयसर तो गेलो, हळल्यांनी जावं शाहारांनी वा शेतां बाटांनी जावं थंय पिडेस्तांक वाटे सालान हाडून दवरतालीं आनी ताच्या आंग वस्त्राचे देगेकपणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे लागीं पोरांतालीं आनी आपडलेलीं तीं बरीं जातालीं. देवाचें उतर हें. वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांती मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो, तो एकलो तरणाटो आपले आवयचे पिडे विशीं अशें म्हणटा. म्हजी आवय उणें म्हळ्यार 5 फावटी मरणाच्या बागला कडेन वचून आयली, पूण आजून ती सुडसुडीत आसा. 5वे फावटीची तिची पिडा विशेश जाल्ली. ती सगळीच सुजुल्ली. आतां आसलेले जाकी सुजोवन ती दोडती जाल्ली. तिका मंगळुरांतल्या बऱ्या आस्पत्र्यांतल्या वैजांनी भितर घेवंक इन्कार केलें. तिका फाटीं आमच्या घराच, आमी घाटांत आयिल्ल्या फाटीं घराच घाटाक व्हरूंक सांगलें. तरी आमच्या निरंतर वत्तायेक लागून फकत आमकां समाधान करचे खातीर वैजांनी तिका भितर घेतलें तरी कितेंच आमकां बरवसो दिवंक ना. पूण आमी ह्या जाका लागीं धार्मीक आनी हेरां कडेन मागोवंक निरंतरी विनंती केली. आमच्या फिरगजगारांनी आनी कुटुंबाच्यांनी आमच्या आवयक निर्जिव्यांच्या पंगडाक येदोळचो घाल्ली. निमाणें सोड उणें 11 वरां ती ऑपरेशन थिएटरा भितर आसली आनी 3 दीस ती ICUंत आसली. आनी ह्या वेळार आमी आमचो सगळो बरवसो सोमयाचेर घालो. ह्या संदिग्ध परिस्थितींत आमी देवाचो मोठो सांगात भोगलो आनी ताणें आमकां आमचे आवयक शाबीतायेन फाटीं दिलें. आमच्या वैजांनी पर्यंत आमकां अशें सांगलें, हें सगळें तुमच्या मागण्याचो फळ. देवान तिका गूण केला. तिका ऑपरेशन करतना रक्ताची गरज आसली आनी सेमिनारींतल्यान हांवें ती रक्ताची विलेवारी केल्ली. एकलो पाद्र्या म्हणटा ताचो भाव कुयती म्हणून काम करतना ताच्या बोट आतांचें निमाणें बोट कुडकें जालें आनी फकत खातीर उमकळटा, इल्ल्या खातीर उमकळटालें. तांच्या घरांतल्यान आस्पत्रेक येयत जाल्यार 1 वर लागलें. आस्पत्रेंत वैजांनी परिणाम जोडलेल्या वैजांनी परिक्षा कर म्हळें हें बोट जायना. तरी निमाणें तांणी एक गोडसूंक प्रयत्न केलें जॉयंट करूंक. पयल्या दिसा, दुसऱ्या दिसा, तिसऱ्या दिसा वैजांनी म्हळें कांय करूंक जायना, तें थंय दवरून सोडलां. 4थ्या वा 5व्या दिसा पाद्र्या म्हणटा ताच्या भावान गोडसूंक दवरलें बोट इल्लें हालोवंक सुरू केलें. खंय बोट इल्लें हाल्लें आनी उपरांत दिसा ताणें चड हालोवंक सुरू केलें आनी आतां बोट सारकें आसा. खातीर उमकळलेलें बोट आतां सारकें जालां. आनी पाद्र्या म्हणटा देवान जीव गेल्ल्या बोटाक परत जीव दिलो. 2ऱ्या वर्साच्या डिग्रींत शिकचो तरणाटो एका बस अवघडांत गायतना ताचो अणभव कसो ताणें बरयला तो हांव वाचून सांगता. म्हाका मार्गाक उसळटाना कळीत आसलें.
उपरांतलें सगळें एक सोपणंत तशें जाल्लें. म्हाका दोवेंत नेसल्ल्या दोगां आंज बडव्या बरी दिसच्या दोगांनी उखलून व्हेलें. त्या स्वप्नांत आनी दोगां धोवें न्हेसलेलीं म्हाका नितळ करतालीं, म्हजे गाय बांदतालीं. तीं म्हाका आंज बडव्या बरी दिसतालीं. म्हाका हांव सर्गार आसा तशें दिसतालें. हो एक विशिश्ट अनुभव आनी असलो अनुभव तो वळ पर्यंत म्हाका जाल्लो ना. उपरांत हांव मोतीर येताना म्हाका हांव आस्पत्रेंत आसा तें कळीत जालें. आतां म्हाका खरेंच बेजारायेचो अनुभव जालो. हांव त्या पयल्याच्याच अनुभवांत रावतो आसलो अशें म्हाका भोगलें. आतां जागो आसच्या म्हाका वैजान म्हळें, तुजो एक दोळो सोगलो गेला, तो सर्जरी करून काडीचे पडटलो. म्हज्या दोळ्यांत कांयच जीव नासलो तें म्हाका भोगतालें. दुसऱ्या दिसा कोडयाळांतल्या दाक्तेरान तपासणी करून म्हळें, 1 सेंटीमीटर ते वा 1 कुशीन तुज्या दोळ्यां कडेन तुका मार लागलो तर तुज्या दोळ्यांक व्हडलो अपाय आसतो. तुजो दोळो सगळो वेतो आसलो, पूण आतां तुजो दोळो सारको आसा. म्हजो दोळो आंज बडव्यांक धाडन देवान सांबाळ्ळो तें खंडीत. उपरांत म्हाका कोणेंगी सांगलें की अवघडा वेळार दोगांनी म्हाका तांच्या बायकार आस्पत्रेक व्हेल्लें म्हूण. पूण कोणें म्हाका बायकार व्हेल्लें तें आजून कोणाकय कळीत ना. हांव जाणा तें हांवें स्वप्नांत पळयल्ले ते दोग आंज बडवे. आनी आतां फाटल्या दिसांनी हांव कोरोना ताप येवन आस्पत्रेक दाखल जावन 4 दिसांनी घरा पावलां. म्हजो आदलो अनुभव इतलो जिवाळ आसलो. हो ताप येताना म्हाका कांयच बें दिसूंक ना. आदलें घडीत घडोवन 4 वर्सां जालीं तरी तो आदलो म्हजो अनुभव ह्या वेळार म्हाका कुमो करूंक लागलो. देव म्हाका गूण करता म्हूण खंडीत पत्तेनी आसली. धैर्यान आनी संतोशानच हांव आस्पत्रेक दाखल जालो. देवानच म्हाका ह्या कोरोना पिडेतान गूण केलां. हांव सांगतां, पिडा देंवसारांतान येता आनी गूण करची सकत लाभता देवा आमच्या बापातावन. कितें दाक्तरांक असाध्य तें देवा खंडीत साध्य. देवान मात्र आमची पिडा गूण करीत. ताचें नांव बरयलां, गांव बरयलां. भावानो भयण्यानो, 3 गणितां हांवें तुमचे मुखार दवरलीं. ही 3 गणितां आमकां एक संगत सांगतात. कितें तें? देव आमची पिडा गूण करता. ही गणितां आयकताना भावशा ही कांय व्हडली न्ही, तुमकां थोड्यां भोगूंक बरो. कित्याक आजचेकी व्हडलीं आंग शिरशिरावची गणितां तुमच्यात जिणयेंत तुमी पळयलें नासतलीं, अनुभव केलें नासतलें. मरणाच्या बागला कडेन वचून फाटीं आयिल्ले साबार दाखले तुमकां आसतले, वा तुमचे कडेन थोड्यांनी म्हणलें आसतलें, हो तो वांचत जाल्यार उकडल्लें भात किरलत हळ्ळें कुशीन गेल्यार असले एक सार वापरतात. वा ती वांचत जाल्यार म्हज्या ताळव्या हाताचेर दाखोवन दिता अशें थोड्यांनी म्हणलें आसा. कितें अर्थ? असाध्य वांचचो ना, वांचची ना. भावानो भयण्यानो, जें कितें मनशाक असाध्य की तें देवाक साध्य. देवाच्या पुतव्यांनी सक्ते मुखार रावत कोण? मनशाक दोसच्या सांबार भिरांते पैकी एक भिरांत पिडा. पिडा कुडीची, पिडा मोतीची, कित्याक काळजाची वा इमोशनल पिडा म्हणटा आत्म्याची, स्पिरिच्युअल पिडा. हाचे की सगळ्यांची एक चड पिडा कुडीची पिडा आमकां मरनाक व्हरनो पायता कोण आमकां बेन दिसता, दोसता. देखून आमी पावत्या वैजाक भेटता, चिकित्सा घेता, गुळयो खाणेता, वा गरज पडल्यार सर्जरी करता. कित्याक काल पोळ पर्यंत सगळां म्हणटालीं म्हजी पिडा गूण करची वखदां आसात. वैज आसा गांवांत नाल्यार पर गांवांत आसा, कितले पयशे आसा जाल्यार येतल्यार म्हजी पिडा गूण करून घेवयेत. पूण फाटल्या थोड्या म्हयन्यांत सगळो संवसार हळ्ळेंत धरलें शारा पर्यंत ग्रस्त आनी दुबळो, पयसो आसलो पयसो नातलो, जाणारी नेणारी हरी एकलो म्हणटा कोरोना पिडे वखद ना, वैज ना. आसा एकलो वैज मात्र सर्वेस्पोर रचणार आनी हरी एकलो म्हणटा दावीद राया बरी, आमी देवाच्या हातांत पडया, आमकां कांय करूंक जायना, आमी देवाच्या हातांत पडया. खंयचेय पिडेक वखद वा चिकित्सा जावं दीत, ताका गूण करची सकत बरची गुळी आनी न्ही. गाय गूण करचे चिकित्सेन वा वैजान न्ही, बगार त्या सर्वेस्परा देवान. त्या गुळयेक गूण करची सकत लाभोवची देवान.
त्या वैजाक जाणवाय दिवची, समजणी दिवचे, बळ दिवचे देवान. आमचो देव सर पदवेदार, सर संपूर्ण, सर सत्यवंत मात्र न्ही, तो मनशाच्या मोगान बरो न्हू, तांकां दोश्च्या पिडेतान गूण करचो देव. देखून तो देव म्हणटा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 20 आनी 6, हांव तो सर्वेस्पर जो तुमकां गूण करता. देवाची पिडा गूण करची सकत साकोण किर्तनगार देवाची स्तुती करन किर्तन 103 वाक्य 2 ते 3 अशें गायता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, ताचे उपकार केदींच विसर नाका. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता आनी सर तुज्यो पिडा तो पयस करता. देवाच्या उतराक गूण करची सकत आसा देखून किर्तनगार परत म्हणटा, किर्तन 107 वाक्य 20 म्हणटा, आपले उतर धाडून ताणें तांकां गूण केली. वखदां धाडून वैजा धाडून न्हय, आपले उतर धाडून ताणें तांकां गूण केली, तांचो जीव नासांतलो राखलो. आपली गूण करची सकत परगट करून प्रवाद्या मरीपात देव म्हणटा, जेरेमिया प्रवादी अध्याय 30 वाक्य 17, हांव तुका परत्यान तुजी भलायकी दितलो आनी तुजे गायी बरें करतलो. हांव तुका तुजी भलायकी परत्यान दितलो आनी तुजे गायी बरें करतलो. तर भावां भयणीनो, पोरनो सोलो आमकां कितें म्हणटा, आमचो देव कोण? आमचो देव आमची पिडा गूण करचो देव. तर नवो सोल्लो कितें म्हणटा, देव मनीस जालो आनी मनशा मदें जियोंक आयलो. तो येवच्या पयलें प्रवाद्यांनी ताच्या गूण करच्या मिसावा विशयान अशें परगटलें. इजाया प्रवादी अध्याय 50 आनी 3 वाक्य 4, आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयली. कोणें? जेजून वावयली. आमचे रोग ताणें घेतले. आनी ताच्या परगट मिसांव आराम करच्या सुरवेर नजरेताच्या सिनोगांत ताणें अशें परगटलें. लुकाचो वांजेल अध्याय 4 वाक्य 18 ते 19, कुरड्यांक दिश्ट दिवंक, दणसतेल्या सवकासाय बसोवंक ताणें म्हाका धाडला. ताच्या परगटजेच्या 3 वर्सांनी ताणें केल्लें मिसांव सोगी वांजेलिस्तांनी आमचे मुखार दवरलां. विविध रितीचे पिडेस्त एकच ते जावन जेजू सरशीन आयले वा हेरां तांकां उखलून ताचे सरची हाडटालीं. मार्गा देगेन पेंटे सालांनी न्हिदायतालीं. आनी वांजेलिस्त म्हणटा, कोणूच एकलीं बोरीं जायनासतना गेलीं नात. जेजू सरशीन आयिल्लीं कोणूच एकलीं बोरीं जायनासतना गेलीं नात. म्हळ्यार जेजू सरशीन आयिल्लीं हरी एकलीं बोरीं जावन गेलीं. तर आमचो देव कोण म्हणटा नवो सोल्लो? आमचो देव पिडा गूण करचो देव. जेजून कशें गूण केलें? खंयचेंच मेडिकल टेस्ट करिनासतना पयल्यान पयस तावणूचो कोणें ताचे लागीं विनंती केल्ली की तांची विनंती आयकून तांकां ताणें बरें केलें. दगल्याक देंवसार लागले एकले दुवेक तेजी आवयची विनंती आयकून पयस तावण देंवसार धांवडायलो. वा आर मारिल्ल्या साकराक, शतापतीच्या साकराक जेजून पयस तावण तूं गूण केलें. दुसरें, तांकां आपल्या हातांनी आपडोवन गूण केलें. पेद्रूचे सासू मायक जेजून धरलें, ताप सुटलो. वा कोडकाराक आपडलें, सगळोच तो नितळ जालो. वा तिसरें, आपणाक आपडोंक सोडूंक धाकल्याक रक्तस्रावाची स्त्री जेजूक आपडता, गूण जाता. चवथें, तिंपी वा माती लावन कुरड्यांक आनी भेऱ्यांक जेजून गूण केलें. पांचवें, तांचो गूण भावार्थ पळोवन धाकल्याक कानान घाल स्त्रियेचो भावार्थ पळोवन तेच्या दुवेक बरें केलें. वा आपल्या एकल्याच उतरान आरीकाराक जेजू म्हणालो, उठ, घे तुजें आंतोळण, चल तुज्या घरा. आमचो देव कोण? आमचो देव कितेंच वखदां नासतना आमचोय पिडा गूण करचो देव. वा ती वखदां दिवन त्या वखदांक बळ आनी सकत दिवन गूण करचो देव. जेजून गूण केल्ल्या लोकांचो संको वांजेलिस्तांनी बरोवंक ना. कित्याक? बरोवंक गेल्यार बूक पावचें नात. तांणी मोठ्यान अशें बरयलें. धाकल्याक मातेवाचो वांजेल, एकाच उतरान ताणें देंवसारांक धांवडायले, पिडेस्तां सगळ्यांक गूण केलीं. अध्याय 8 वाक्य 16. वा आत्तां आमी आयकलो वांजेल मार्काचो वांजेल,
खंयसर तो गेलो, हळ्यांनी जावं शहरांनी जावं शेतापाटांनी जावं थंय पिडेस्तां वाटे सालान हाडून दवरतालीं आनी ताच्या आंग वस्त्राच्या देगे पुणी हात लावंक पिडेस्तां सोड म्हणून तांचे लागीं पोरातालीं आनी आप पडलेलीं सगळीं बोरीं जालीं. लोक सुवार्थेकार आमकां अशें म्हणटा, ज्या कोणागेर विविध पिडे रोगाची मनशां आसलीं तांणी सक्टांनी तांकां जेजू सरसीन हाडलीं. हरी एकल्याचेर ताणें हात दवरले आनी तांकां सक्टांक ताणें गूण केलीं. लुकाचो वांजेल अध्याय 4 वाक्या 40 वा अध्याय 5 वाक्या 15 तो म्हणटा, जेजू विशयांतली खबर आनीकय चड विस्तारून गेली आनी विविध पिड्यांतली बोरी जावचे खातीर लोक हारी हारीनी ताचे जशीन येवंक सुरू जालो आनी आपणाक सोडून वचनाये म्हणून लोक पोराती लागलो. लुकाचो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 19 म्हणटा, जेजू ताणो दैवीक सकत बायसन सोमेस्तांक गूण करताली देखून तो लोकां जमो जेजूक आपडोवंक उरडतालो. जेजून गूण केल्लें पळोवन लोकांनी एकाच उतरान उद्गारण म्हळें हाणें सक्तांक बरें केलें, गूण केली. तर भावां भयणीनो, आमचो देव कोण? आमचो देव सक्तांची पिडा गूण करचो देव, सक्कळ लोकांची पिडा गूण करचो देव. ताचें गूण करचें मिसांव सगळ्या संवसारार विस्तारावच्याक आपल्या आपोस्तलां मिसांवाक धाडटाना कितें म्हणालो तो वांजेलिस्ट आमकां सांगता, तांकां पिडा शिडा गूण करची पदवी आनी अधिकार दिलो. मिसांवाक धाडटाना तो म्हणालो, पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा. आनी वांजेलिस्ट आमकां सांगता लुकाचो वांजेल अध्याय 9 वाक्य 6, ते भायर सरन गेले आनी हळ्ळेन हळ्ळे पयन करन सुवार्ता परगट करीत आनी पिडेस्तां बरें करीत गेले 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 खंय पावले? मंगळुराक पावले. मंगळुरान आस्पोते आराम केल्यो. देवाक आमी अर्गां दिवया. आमच्या भोंवतणी जायपुरत्यो ह्या शारांत आस्पोत्र्यो आसात. आमचीच आस्पोत्र आसा, कांगनाडे पादा मुल्लास आस्पोत्र आसा. कितलो लोक थंयसर येता, कितलो लोक बरो जाता, कितल्या लोकांक ह्या सर आस्पोत्र्यांनी आनी त्या आस्पोत्र्यांत जेजू आपडता. देवाक आमी अर्गां दिवया ह्या आस्पत्रेच्या सवलते खातीर, थंय आसच्या डॉक्टरां खातीर, थंय आसच्या नर्सां खातीर, थंय आसच्या मांडावळे खातीर. हेंच मिसांव आज आमी क्रिस्तांवां जेजूचें गूण करचें मिसांव आमी सोलोवन व्हरता आस्पत्र्यां मरिपात. तर आमकां गूण करच्या देवाचें मिसांव आमी करनासाव देवाक आमी अर्गां दिवया. तर भावां भयणीनो, देवाची गूण करची सकत आमच्या कुडीक लाभजे तर आमी कितें करीजे? 5 संगती करीजे. उडास दवरया. थोडे म्हणी आमी आमच्या मोतीच्या उडासा. पयली संगत, वैजांच्या वैजा जेजू सरशीन आमी वचजे. घरांत रावल्यार पिडा गूण जायना. देखून आमी कितें करता? वैजा सरशीन येता. म्हणजे आमी जेजू सरशीन वचजे, जेजूक उलो मारीजे, जेजू कडेन मागणें करीजे. कोण मागणें करिना ताका केदें व्हडलें अजाप जाल्यार ताका देवान गूण केल्लें म्हण सांगूंक जायना. मागण्याची बोब मारली त्या कुरड्यांनी, मागण्याची बोब मारली त्या खोडकारांनी आनी तांची बोब मारतना जेजूक आयकलें आनी वांजेलिस्ट आमकां म्हणटा तांची बोब आयकून जेजू रावलो आनी तांकां बोरी करूंक लागलो. किर्तनकारा बरी आमी हरी एकल्यानी म्हणोजे, हरी एक दीस म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा, कित्याक म्हजीं हाडां शिरशिरतात. हरी एक दीस भावा आनी भयणी सकाळीं उठोन तूं बेड्डार उठोन बसल्या तक्षर म्हण म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा, कित्याक म्हजीं हाडां शिरशिरतात. वा त्या कोडकारा बरी, वा त्या कुरड्या बरी माग, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. खालतीकायेन दिमी घालन माग. तुजी पिडा गूण जायजे, खालतेपण दाखय, दिमी घाल. गरवी आनी हांकारी मनशाक देवाची मजत लाभल्यार ताका कळना. खालतेपणान मागणें कर, तुजी पिडा गूण जाता. पयलें. दुसरें, जेजू गूण करता म्हणलो भावार्थांनी बरोवचो तुका आसजे. हांव घटमूट आसा, म्हाका कांय जायना असलें चिंतप, गरवी चिंतप. देखून जेजू गूण करता म्हणलो भावार्थांनी बरोवचो आसजे. आमी वैजा सरशीन येताना आमकां एक बरोवचो आसा. कितें बरोवचो? ह्या वैजा वरवीं म्हाका गूण करूं जाता, ताचे मरिपाद जेजू म्हाका गूण करता. बरोवचो ना जाल्यार वैजा कडेन तुवें खंयची गुळी काडून गेल्यार तुका फायद्याची पडना.
जेजू सशीन आयिल्ली हरी एकली बरोवचन आनी भावार्थांत आयिल्ली दखल्या पळया ती रक्तास्त्रावाची स्त्री कितें म्हणाली ती फकत ताचें आंग वस्तू राव आपणें तर बोरी जातेली तक्षण तिचो रक्ताचो स्त्राव रावलो आनी जेजून म्हळें बाये तुज्या भावार्थान तुका बोरी केली आमी हरी एकले आनी त्या लोकां बरी मागण्याच्या स्पिरितान आत्मीक रितीन जेजूक आपणोवंक उरडजे आमी उरडत हांव जेजूक आपणोवंक उरडत हांव तर कितें आपणोवंक उरडत हांव संवसारी संगतीक पयल्यान पयलें आमी उरडजे जेजूक आपणोवंक आनी जेजूची निंच उतरां आमकां आयकोंक मेळ्ळो जे तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो तुज्या भावार्थान तुका बोरी केली आनी तिसरी संगत कितें वखदां आनी चिकित्सा गरज आसा ती हांवें आनी तुवें घेवंक जाय म्हणजे देवाची सकत त्या गुळयांनी आनी त्या सर्जरींत रिगल्या हेजें पयलें वचप तुमी आयकलें एजेकिया रायाक केसोळी जाल्ली एजेकिया रायाक जाल्ल्या केसोळेक देवान सांगलें प्रवाद्या मरेपात अंजुराचो लेप पूस आनी अंजुराचो लेप पुसलें तर वासा म्हणटा राय बरो जालो वखद लायलें देवाची सकत गुणकरची सकत त्या अंजुराच्या लेपा मरेपा पावली वा तोबिताच्या ग्रंथांत आमी वाचता तोबिताक दोनी दोळे दिसनातले आनी बडव्या राफायलान तोबायसा कडेन सांगलें मासलेचें पिंत काड तें व्हरू आनी ताच्या दोळ्यांक सारय मासलेचें पिंत काडून दोळ्यांक सारयलें तोबिताचे दोळे उक्ते जाले जेजून तो तिंपी आनी माती लावन गूण केल्लें घडीत आमी जाणाव वखदां घेनासतना असर्यांक घडोवंक राखचें तें सारकें न्हय तशेंच हरी एक दीस तुका ही गुळी गाणेताय वखदां गाणेताय ती वखदां हातांत धरन माग देवा हांव आतां गुळी काणेतां हें वखद काणेतां ह्या वखदाक ह्या गुळयेक सकत भर हे वखद ही गुळी काण गेल्ल्या वरवीं म्हाका भलायकी मेळोवन दी आनी ती गूण कशी सकत वाळोवन दी वैज पर्यंत म्हणजे म्हाका कोण चिकित्सा दिता त्या वैजाकी राख ताका जाणवाय दी ताका समजणी दी अशें माग आनी असल्या भावार्थान मागतना तें मागणें पावता चवथें भाग्यवंतू जिणी जियेजे एजेकिया रायाक देवान कित्याक गूण केलो तो भाग्यवंत राय देवाक तो मानवलो देखून तो रडतना देवान ताका गूण केलें तोबीत कित्याक गूण केलें तोबीत भाग्यवंत मनीस देखून मोरयेमायन गायिल्लें आपणाक भियेतल्यांचेर तो दया दाखयता आनी गोरव्यांक तो दुस्पटायता थोड्या फावटी देव आमकां पिडा दिता आमच्या सोंसणीकायेची परिक्षा करूंक थोड्या फावटी देव आमकां पिडा दिता आमच्या भावार्थाची परिक्षा करूंक थोडे फावटी तो पिडा आमकां दिता आमच्या जिणेच्या लांबायेक आमी सोंसीचे म्हणून देवाच्या कुशेक आमी काल्तिमाण घाली जेत्त पडटा सबाज जाणांच्या पिडे वरवीं तांची वायट साल बदलिल्ली आसा सबाज जाणांच्या पिडे वरवीं तांच्यो आदल्यो सवयो तांणी बदलिल्ल्यो आसात एकलो तरणाटो म्हणटा म्हज्या भयणीक पिडा सुरू जाली आनी हांवें मागोवंक सुरू केलें भयणी पिडा हे नातली जाल्यार म्हाका मागोवंक कळीत आसतना म्हाका मागोवंक कळीत नातलें म्हज्या भयणीच्या पिडे वरवीं हांव मागोवंक शिकलो सबाज जाणां पिडेतान गूण जाली राज्य जाताना राज्य सांदण जालें आनी गूण जालीं कितलींशीं जाणां आसात सबाज जाणां गूण जालीं बक्षिल्ल्या वरवीं बक्षाणें दिल्ल्या वरवीं पिडा गूण करून घेतली आसा सबाज जाणां गूण जाल्लीं आसात कुमसारा गेल्ल्या वरवीं कुमसाराचो सक्रामेंत आमकां गूण करता सबाज जाणां गूण जालीं निमाणो सक्रामेंत वा संतोसांव घेतल्या वरवीं सक्रामेंतय आमी घेता सक्रामेंता द्वारे आमचे भितर गूण करची सकत लाभता आनी माणें पांचवें हेरां खातीर आमी मागचे जेजून पिडेस्ता मात्र न्ही पिडेस्ता हाडलेले असो भावार्थ पळोवन पिडेस्ता गूण केल्लें आसा चौगांतांनी आरिगाराक पाक्यार्थान देवयतना तांचो भावार्थ पळोवन आरिगाराक गूण केल्लें आसा आमचे कडेन कितले जाणांनी मागोवंक सांगलें नांगी माग म्हजे खातीर माग आनी आमी बसवणी केल्ली आसा तुजे खातीर मागता गे आमी उडास्तोऱ्या तांचे खातीर आमी मागजे आमच्या भावार्था वरवीं तांची पिडा गूण जाता आमच्या भावार्था वरवीं तांची पिडा गूण जाता आमी हेरां खातीर मागचे तें मागणें देव आयकता आनी तांकां तांची पिडा गूण करता आमची पिडा गूण जावंक आमचो हात आमी अर्द्या कडेन दवरून मागता हेरां खातीर मागतना आमचो हात अशें धरून मागया
आमी धाडया ती सकत आमचे मरेपात जेजू ती गुण करची सकत थांकां धाडटा. हर ये पोटी तूं आनी एकल्या खातीर मागतना तुजो हात असो धरू. तेन ताण धाडती सकत ती वचून दी त्या घराक, वचून दी त्या मनशाक फावो जावन ताका ताचे पिडे ताण तो गुण जावन दी. बाबा बिरणो, इंग्लिशान सांगणें आसा, हेल्थ इज वेल्थ. भलायकीत ती आस्त, भलायकी देवाचें देणें अशें म्हणटात. साबार जाणां तांची अर्दी जिणी पयशे जोडूंक करसिता, तर उपरांतली अर्दी जिणी ते जोडिल्ले पयशे खर्चूंक करसितात. म्हळ्यार भलायके खातीर देवान आमकां दिल्ली भलायकी बरी करून सांबाळया. चिकित्सा घेवन, खास फावो तें खाण सेवन आनी वखदां घेवन सांगात असं दीस पडतें ताचे लागीं मागून येवपान सी संगती पाळोवंक प्रयत्न करया. तो तूं जेजू वैजांचो वैज आनी थोड्याच वेळान येवकारिस्ता रुपार आमचे भितर येता आसतना ताचें उतर वाचून ताची कूड रगत सेवन आमकां ती भलायकी आनी की गटायन बरो, भलायकेन बरो आनी सदांच तुका हरसूंक आमकां फावो कर म्हणून त्याच जेजू कडेन आमी मागया. Adunaiau kari kamci dayal mogal Bapa patki borteri ailau hegeri kani kerpung tukar wai mundo tukar beton ditau mokal zasuasa स्वीकार सोम्या मागतां वो तामचेर कृपे बेसा वो तामचेर कृपे बेसा आमकां दिल्याय जायतीं देणी जावं आनंद तुका ती अर्पितेल्या Găsitelea se vei povărișa Vai mundu tu ca beton de tau Mo caza so asămăr pitau Svicar că somia matau O tam ce curpe besau म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, ही आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घे. प्रितीच्या बापा, बसत्या तुज्या भगवंत रक्षकाच्या उडासाक आमी तुका बले समर्पितां. कसलीच ताळणी ताका तुज्या पवित्र सभेच्या एकवटांतलो वेगळे करूंक शकली ना. आमी मोरा पर्यंत त्याच एकवटांत जियोवच्याक ह्या यज्ञा वरवीं आमकांय ताळण्या मदें घट कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचेय सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बसत्या हांव तुज्या रक्त साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोडी तुका साक्षी दिवच्याक
आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्कत कायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सगळींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय, सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय, सर्गी तुका जय जय, सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुंत सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच पळी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेया आनी आंतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खराराचें रगत, पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. बावर्तसो गट पगटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सुमया. संवसाराचा सडबोंडारा आमची सरभोन कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवीताचो हुंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पळा अख्ख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची ही दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती आनी तिचो पती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन दवमदतां, भाग्यवन बस्त्यांव आनी सर्व काळी तुका मानवोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता,
त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा चड पोदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen, Amen, Amen. देव आमचो बाप आमकां गूण करता. जेजू आमचो सोडवंदार आमकां पडता आनी गूण करता. ताजे सखत आमकां लावचे खातीर आनी थोड्याच वेळान पवित्र युकरिस्त रुपार तो आमचे भितर येता. आमकां गटायेन बरोवंक ताजे सकत भोगचे खातीर ताका सेवच्याक आयती जावचे खातीर ताणें शिकलेलें मागणें आमी सांगाता. मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका. पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोर्टांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोवें आसूं. हो मिरणो आमी एकामेकाक शांती पटोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. आमकां आमची पिडा गूण करचो आमचो वैज. ताच्या जेवणाक आमी आयल्या आमी सर्वां सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरणींच म्हाका भलायकी मेळटली. मुझे अशिवनसा काळीज मुझे लालिवनसा. ये जेजू सेवच्या तुका ये बेगीन भोगता बयेल्यान तुज्या. तूं बरो गोडी हांव तुजी शेळी हर एक घडी राखता. तानबुकी वेळी बोगसून पदकां मेळ्ळी सरव दिवून पोसता. काळख्या अंतरारी दिवो जावून येता. संसारी पयणारी बरवो सोमुजो जाता. हे वेगी हांव मोग तुजो करता. काळीज म्हजे आशिवण आसा. काळीज म्हजे लालिवण आसा. ये जेजू सेवच्या तुका ये बेगीन भोगता बयेल्यान तुज्या.
मोग तुझो बघून काळीज गायता गाय सर्गीच्या काळात दैविक तुझ्या देया जीवन झाला पावन मुंडो जाऊन येता आत्म्यांक बिडार करता सगळोच म्हाका दिता भूक म्हजी तूं तांबयता पावडूं कसो हांव तुजो उपकार काळीज म्हजें आशेवण आसा काळीज म्हजें लालेवण आसा ये जेजू देवचाक तुका ये बेगीन भुक्ता भयल्या तुज्या प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्याच अस्कसेंबाच्या बसत्यावन आमच्या भावान कश्टां दगदां दाखयलें तिरपण पळोवन आमी अजाप जाल्या. हें तुजें सुदेनें म्हूण वळखून ताच्या उडासा दीन वचनेचें बलिदान आमी तुका भेटयलां. तातूंत आमकां नवो जीव आनी नवी गटाय मेळ्ळ्यांत. हे गटायेन आमच्या कश्टां मदें आनी पिडे मदें आमच्या भावा भयणी परी थीर रावून सासणाचें इनाम आमी भोगोवंक पावो. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. वसून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे San Silvestrianci Pai Santa Bogta amcia kifi vota Aileam tuja paiantala Amca sedan spalmona भाग्यवंत सेबेस्तांचें भक्तीपण आतां आमी सांगता करया. सांगता आमी मागया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या शिकवणे आनी देखी प्रमाणे जियोवन रक्त साक्षांचे मरण सुसुल्ल्या भाग्यवंत सेबेस्त्यावांक आमचो शारोतीक दिल्ल्या पासूत तुका अर्गां दिता. तुज्या भक्तांक आनी रक्त साक्षांक कुरपेच्या देण्यांनी तुवें नेटयलाय. तांणी धैर्यान भावार्थ परगट उसार तुवें तांकां फावो केलें. तांचे नांवी आमी मागल्ले उपकार तुवें दिल्ल्या खातीर तुजो उपकार भावुरता आनी तुका वाखणटा. सर्व तराच्या पिडे शिडेंतलें आमकां तूं राख आनी सांबाळ. तूं आमचेर येवंक सोडटाय तें कश्ट आनी आनवारां धैर्यान आनी सोंसणिकायेन सुसून ताचे वरवीं आत्मीक फळ जोडूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आतां आमची थेसावां आमी सांत सेबेस्त्यावांक भेटोवन दिवया. पिडेस्तां सवयज सांत सेबेस्त्याव जेजू लागीं ह्या थेसावां खातीर विनाती करून दो म्हणून आमी मागया. कोरोना पिडा बेगीनच गूण जावच्या खातीर, कोरोना पिडेक जाय आसचें वखाद बेगीनच मेळच्या खातीर, आमच्या कुटुंबांत आसल्या चड प्रायवंत पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर,
परगवंत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक राखून व्हरच्या खातीर भुरग्यांक युवा जाणांक बरी भलायकी आनी बरो फुडार मेळच्या खातीर आमचे लागीं मागोंक सांगल्या खातीर ह्या वेळार आमी मागया आनी प्रत्येक रितीन आमच्या ते सवां खातीर मौन रितीन आमी मागया. Bagieon Sebastião ama pasot vinatica. Cristaच्या बसण्यान कमी फौजों खाती Serves pot तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसो प्रार्थुया. Serves para आमच्या देवा. Bagieon tu Sebastião तुझ्या रक्त साक्षान कांय सुबियेन आसतना आपलो भावार्थ परगट उसारलो आनी दगदवणेक सांपडलेल्या आपल्या भाऊ भयणीक भावार्थान ते रावोंक धैर्य दिलें. ही परजळीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताका मान करच्याक आमी हांगा जमल्या खऱ्या भावार्थान ती रावोंक आनी मनशाच्या आज्ञा प्रास तुज्यो आज्ञा पळोवंक तुजी बळादीक कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. पिडेस्तां खातीर प्रत्येक मागणे सोम्याचे नांवी आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार सोम्या दयेन आयक मोचे मागणे आनी म्हजी बोग तुजे मुखार पावून दी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसो प्रार्थुया. सर्वेस्परा कुडीच्या पिडून कश्टतल्या या तुझ्या साकरा आनी साकारणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुवें रचल्या आत्म्याक नवें बळ दी. हें बरी कश्टा वरवीं सुदारून तुज्या दायेन बेगीनच बरी जाल्या म्हूण तांकां बगून दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावूं आनी तुमचें तारण करूं. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं. तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवें जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक रेली कसो आशिर्वाद. San Sebastião शिपाई सांगता बोकां आमच्या कितीवोंता आयल्यां तुज्या पांयां तळ्या आमकां सदांच फाव मोगाळा. तुजी सजाय सोदून आयल्या तुजी मजत आमी मागता. पिडेशिरेन वय जावोता पावतुसर आमच्या आतांता. मोगाळ पुत्रा सवे आंकवार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. San Sebastião, भगवंत कुर्साचे कुर्बेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.